आमकां जें म्हाका दिसता 4 वर्सां आदीं याद जाता आनी सुरवात तेजेर हांव करता. जेन्ना पयलेच आमी काँग्रेस पक्षान आमदार जाले, आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली आनी आमदार कशे जेन्ना आमी विधानसभेन गेले आनी त्या वेळार ताबडतोब काँग्रेस पक्षाचे एक हेतू आशिल्लो त्या वेळार की ह्या सरकारा विरुद्ध आमी डिफीट एक्सेप्ट करून मुखार सरपाक जाय. त्या वेळार आमचे जे सगळे सिनियर आशिल्ले इन्क्लुडींग त्या वेळाचे लिडर ऑपोजिशन मायकल लोबो जावं दुसरे, हे आठूय घातकी मनीस आमकां सोडून बीजेपीन गेले. आनी त्या वेळार आमकां याद जाता जावं बाब आमचे MK शेख, दुसरे आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट बाब अमित पाटकर, आनी माहोल आमचे मदें अशें आशिल्ले बाब एल्टन आहा, बाब कालू सिंग आहा, आमकांय फोडपाचो जाय तो प्रयत्न जालो. पूण काँग्रेस पक्षान आमकां दिलेली देख, काँग्रेस पक्षान आमकां दिलेली एक ऑपॉर्च्युनिटी, ही ऑपॉर्च्युनिटी घेवन आमी झुजपाक मुखार सरले. त्या वेळार आमी ने आमदार आशिल्ले, आमचे मदें एकवट दवरून आनी पार्टीचें काम करपाक आमी प्रयत्न केले. आनी त्या वेळार म्हाका याद जाता बाब अमित पालेकर सदांच आमकां गायडूय करतालो आनी गायड करून हेतू एक आशिल्लो, मेसेज एक आशिल्ली की जेन्ना आमकां 27 ऑपॉर्च्युनिटी मेवतली आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय. ह्या वेळार म्हाका दिसता आय हॅव टू मेन्शन की दक्षिण गोंयच्या इलेक्शनाकूय बाब अमित पालेकरान एक मोठो जबाबदारी घेतलेली. मडकयच्या गांवांत दुसरे गांवांत भोंवतालो, काँग्रेसमॅन कसो आमच्या दक्षिण गोंयच्या खासदाराक काम केलेलें आसा. गोंयकार पयलो म्हणून जायते जाणांक दिसले, जायते जाण उलयले, पूण आमचें सदांच उलोवप जेन्ना जालें त्या वेळार आमचें चिंतप आशिल्लें की गोंय सांबाळलें जाल्यार आमी सगळ्यांनी एकठांय जावपाक जाय. तेणेंय जायते प्रयत्न केले एकठांय करपाक आनी ताका दिसलें की तेणें काँग्रेस पक्षान भितर सरपाक जाय म्हणून. आज भावंडो, एक म्हाका दिसता बाब अमित पालेकराक एक लिगसी आसा, पॉलिटिकल एक म्हाका दिसता एक एक्युमेन आसा, सोंपें न्हू. तेजी आवय सरपंच जालेली आसा आनीक एक बरो एंटरप्रेनर आनी तेजे फाटल्यान तेजी घरकान्न म्हाका दिसता बाय रसिका इज अ पिलर बिहायंड हिम, बिहायंड वॉट अमित पालेकर टुडे इज नॉट जस्ट एन इंडिविज्युअल. Amit Palekar, I believe, is something that the people of Goa also looked forward to. कित्याक बरे गुण आसा आनी जेन्ना आमच्या पार्टीन एक डिसिजन घेतले, आमचे डेस्क इंचार्ज बाब माणिकराव ठाकरे, बाय अंजली निंबळकर, बाब अमित पाटकर, आमदारांनी की असले मनीस ज्या मनशाक आज एक कला आसा, पॉलिटिकली मेच्युअर्ड लीडर आसा, एमी काँग्रेस पक्षान जेन्ना आमी मुखार सरता आनी ह्या भ्रश्ट जुमला पार्टीच्या विरुद्ध आज जेन्ना आमी एक झूज म्हणून मुखार सरता, खूब खूब बाब अमित पालेकराचे सांताक्रुजांतूनय पूण गोंयभर म्हाका दिसता इन्फ्लुयन्स आसा. आनी इन द डेज टू कम आमकां दिसता की बाब अमित पालेकराचो रोल गोंयभर तुजो रोल आसतलो. आमचे जायते सिनियर हिंगा मनीस आसा, जावं बाब MK शेख, बाब सारदीन बाब आनी आमचे पार्टीचे सगळे अध्यक्ष आनी सगळे मेळोन
आमी एकवटान जे हांव सदांच म्हणटा एक नवी सुरवात ह्या मतदारसंघात जेन्ना आज जाता आनी एक नवी सुरवातेक जेन्ना तुमच्या मतदारसंघात आमी उलयता तुमचे आमदार डिफेक्ट जावन जेन्ना विधानसभेन उलयता कितले तुमचे मतदारसंघाचे इशू रिजॉल्व करपाक डेव्हलपमेंटाच्या नांवान देवाक फटोवन हे मनीस जे डिफेक्ट करून मुखार सरले कसले डेव्हलपमेंट जालें. थोडेशे जेन्ना जिल्हा परिशदाचे कॅम्पेन चलताले आमी चिंबेलच्या गांवांत भोंवताले आनी त्या वेळार चिंबेलचे रस्ते, चिंबेलची सुरेज, चिंबेलचे अनएम्प्लॉयमेंट हांव चोवन एकदम भियेलो. सकाळच्या वेळार आशिल्लो आनी ह्या मतदारसंघान दुबाव ना की हे एक काँग्रेस बेस्टन रायट फ्रॉम लिबरेशन हिंगा काँग्रेसाचे आमदार जिखता, दुबाव ना. पण ह्या मतदारसंघान आज आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंटूय आसा, हेमी एक सुरवात केलेली. आज जी सुरवात ह्या सांताक्रूज गांवांत जी एक म्हाका दिसता एक सादारण एक क्रांती जी उत्तर गोंयांत जावपाक जाय, जे आमी सदांच म्हणटा आमी बहुजन आनी बहुजन समाजाक घेवन जेन्ना आमी मुखार वचपाक जाय, आज काँग्रेस पक्ष एक पक्ष ज्या पक्षान गोंया खातीर ह्या मतदारसंघा खातीर विकास करपाचे प्रयत्न केले. तुमच्या वाठारांनी सारखे हेल्थ सेंटर ना, तुमच्या वाठारांनी सारखे उदकाचे हाल आसा, तुमच्या वाठारांनी रस्ते सारखे ना. ऑपोजिशनान म्हाका दिसता बाब एल्टनाचो कितलीशी कामां जाली. आमदार म्हणून गोमले न्हू जोरी तर विधानसभेन उलयले, गोमले न्हू हे बरें रेझोल्युशन बऱ्यान तूं बरें रेझोल्युशन जोरी तर उलयले, विधानसभेन जोरी तर ह्याच पद्दतीन उलयले आनी तुमच्या मतदारसंघाचे कांयच उलोवंक ना जाल्यार तुमच्या मतदारसंघात कांयच जावपाचें ना. आमी तुमकां सांगता एज ऑपोजिशन बाब कालुसान कितले आपल्या मतदारसंघात डेव्हलपमेंट केलें. हांव 17 तारखेक 7 फावंडेशन घालता. मेजर प्रोजेक्ट, हेल्थ सेंटर, वेलनेस सेंटर, कंप्लीट अंडरग्राउंड केबलिंग. हे म्हाका दिसता बाब जे बाब एल्टनान सांगिल्ले ते भाशी बाब अमित पालेकर इज अ मेच्युअर्ड पॉलिटिशियन and he understands what is right for the constituency. जेन्ना तूं विधानसभेन वयता उलयता एक कर्तव्य जाता एक आमदाराचें काम करून हाडपाक, पूण दूख जाता ह्या मतदारसंघान कसलेंच आज विकास जावंक ना. आनीक ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीचो अजेंडा जेन्ना चिंबेलचें एजिटेशन जालें, जेन्ना ST लोकांच्या विरुद्ध आज हे प्रोजेक्ट हाडपाक लोकांक बारीक समाजाच्या लोकांक रस्त्यार हाडले, पूण त्या शक्तीन जेन्ना चिंबेलकार मुखार सरले गोंयभर एक क्रांती पेटयली. ह्या चिंबेलकारांक हांव सल्यूट करता, तुमच्या मतदारसंघाच्या लोकांक सल्यूट करता, कित्याक गोंयभर ही क्रांती पेटयली. चिंबेलच्यान जे स्टार्ट जाली, द गव्हर्मेंट वॉज फोर्स टू स्क्रॅप दिस प्रोजेक्ट. आज भावंदो भयणींनो, काँग्रेस पक्ष हो वाडत आसा. सुरवातेक सांगले दोग जाण अमित आहाय म्हणून. अमित हाचें उत्तर म्हणजे इनफायनायट, एंडलेस. आनी हिब्रून हेजे उतराचें मिनींग म्हणजे तो फ्रेंड, एक दोस्त. आनीक आमकां दिसता एक बरो मनीस, ज्या मनशाक एक विजन आसा, ज्या मनशाक बारीक लोकांचें काम करपाक एक तो प्रयत्न करीत आहा, गोंयच पासत तो झूज मांडीत आहा. आमचे मदें ह्याच पद्दतीन आनी एक मनीस काँग्रेस पक्षान थोडे दीस आदी दोतोर केतन भाटीकर जॉयन जालो. आनीक आमकांय जेन्ना आमी आमदार म्हणून उलयता आमकांय बरें दिसता, बरे मनीस जॉयन जाता, फोर्स एक क्रिएट जाता. सरकार भिलो आनी सरकाराचे एजी
जावं ECI कोमिनात जावन आणि दोतोर प्रमोद सावंता कडेन डिक्टेशन घेवन हे इलेक्शन कॅन्सील केलें. आज गोंयभर जी म्हाका दिसता ह्या सरकारा विरुद्ध एक लढो आमी जो एक म्हाका दिसता एक झूज पेटोवपाक जाय. बरे बरे मनीस काँग्रेस पक्षान भितर सरता. पार्टी विल टेक अ कॉल ऑन ऑल फ्युचर मॅटर्स. पूण हांव एकूच तुमकां सांगपाक सोदतां की आमी एकवटान गोंय पळयलें आनी विरोधी पक्ष नेते म्हणून आमी जायते प्रयत्न केले. सगळ्यांक एकठांय घेवन जेन्ना आमी 66% जोरी तर आमचे मदें डिवायड कोनासतना म्हाका खात्री आहा जोरी तर पोंडाच्या गांवांत हें इलेक्शन जालेलें जाल्यार चवथो आमदार जावपाचो आमचोच दुबाव ना. पूण 27 काँग्रेसाचे आमदार जातले हे म्हाका सारखे खालतीकायेन सांगपाक सोदतां. दुसरे अलायन्स पार्टनराक सगळ्यांक घेवन काँग्रेस पक्षाचो सरकार येतलो आनी काँग्रेस पक्षाचो सरकार हे जे डिस्ट्रक्शन आमच्या पर्यावरणा विरुद्ध, जे हार्मफुल सेक्शन आमच्या भुरग्याच्या फ्युचरा विरुद्ध, जे डिस्ट्रक्शन करप्शन परिवर्तनाच्या नांवान जे मनोहर पर्रीकराचे सरकार 2012 हाडले, आज गोंयांत जे घट्टन करपाक हो सरकार मुखार सरलेलो आसा. ह्या सरकारा विरुद्ध आमकां अमित पालेकर कशे भाव आज जेन्ना काँग्रेस पक्षान भितर सरलेले आसा म्हाका दिसता खूब खूब बरी गजाल आसा. आनीक रावतां होच मोग, कित्याक जी फुलां आमकां दिलीं ती तेजे सेल्फ हेल्प ग्रुपान केलेली आसा. ही हॅज अ सिस्टम, अ मेकॅनिझम, अँड द काँग्रेस पार्टी एंटायरली विथ हिम विल डेफिनेटली वर्क अँड ही शूड वर्क फॉर द पार्टी. इतलें म्हणून तुमकां हांव सांगतां आनीक पावट सगळ्यांक तुमकां सांताक्रुजाच्या लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही पळयतात GNH.